सेवेच्या स्पिरितान बरोवन आयल्या भेटोंक सोम्या हे बलिदान बांदवपणाच्या स्वादीक एकवटान जमल्या हसून तुका परतान जेजू तुझे जेवण सगळींचे पवित्रतान दैवीक तुझे पोषण दादोस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन परमोशाचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसा. मोगाच्यानो आमी एक कुटुंब जावन सुम्याच्या जेवणाक सांगता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती शांतीचे वबरडी जावंक आपोवणी दिता. आमी हर एकली देवान विंसून काडिल्ली परजा पवित्र स्नाना मुखांत्र ताची भुरगीं जावन ताका मानवाचें तसलें जिवीत जियोंक आमकां पवित्र स्नानांत आपोवणें मेळटा. स्वाभावीक रितीन आमचें मिसांव जारी करूंक शांती ही गरज आसा. शांतीच्या वातावरणांत मात्र खरें मिसांव जे आमकां मेळिल्लें फुडल्या जनांगाक दिवयेत. असली शांती आमच्या भाव भयणी मदलें ऋतू जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान मागया. शांतीची हातेरां जावंक बॉक्सान एक साक्ष दिवंक आमी फाटीं सरल्या तर देवा कडचें बक्षण आमी मागया आनी पावते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीधरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बेगीन सदांच आमकां बरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सुस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. महिमा देवाक उंचगी आनी शांती ताच्या इश्टांत संवसारी सर्वेस पोरा देवा सगळींच्या राया सर पदवीदार देवा पापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वागता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एक्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तो
तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे तिच्या पवित्र ज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या आपणयलेल्या भुरग्यांची वडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्मेचे तरणाट पवन नव्यान आमकां फावो केलें या तुज्या मोगाच्या देण्या पसत आमच्या काळजाचो संतोष दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गीचो उतरां व्हरतो संतोष आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण भरोसो दोन त्या पुना जिवनपणाच्या दिसा खत्रे गुण रावूंक आमकां कुरपा दी आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजजोड चलयता ससनाच्या ससना आमेन धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकांतलें वाचप तवळ पेद्रू लोकां लागीं म्हणालो अब्राहमाच्या इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो तुमी ताका पराधीन केलो आनी पिलाता हुजीर ताका तुमी नाकारलो पिलातान ताका सोडचो म्हण निश्चित केल्ल्या वेळार भाग्यवंत आनी नितीवंत जावन आसल्या ताका तुमी नाकारलो एक कुणीकाराक तुमकां सोंड दी जाय म्हणून तुमी मागलें आनी जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवेशी मारलो तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो हाका आमीच साक्ष तरी भावांनो जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां म्हूण हांव जाणा पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कस सोसूंक जाय म्हूण सोमेस्त प्रवाद्या मुखांत आदींच सांगून दिलां तें हे परी सिद्धी केलें तुमी तर देवा थंय फाटीं परता तुमचीं पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला देवाचें उतार हें देवाची बरोबर तुझ्या मुखामोळाचो पडसार आमचेर फांकय सर्वेस पोरा तुझ्या मुखामोळाचो परसर आमचेर फांकय सर्वेस पोरा हांव तुका उलो मारतना म्हाका जापती म्हज्या नितीवंत देवा कश्टान वरांतलो म्हाका निवारतेल्या म्हज्या काकुळटकार म्हजे मागणे आयकून घे तुझ्या मुखामोळाचो परसर आमचेर फांकय सर्वेस पोरा आपल्या विश्वासांक सर्वेस्पोर वेची दया दाखयता हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका कान दिता तुझ्या मुखामोळाचो परसर आमचेर फांकय सर्वेस पोरा जायती म्हणटात कोण आमकां बरे दीस फावो करीत पूण तूं तुज्या मुखामाळाचो पडझड आमचेर फांकय सर्वेस पोरा तुझ्या मुखामोळाचो परसर
सोड आमचे फांकय सर्वेस्परा तुझ्या मुखामोळाचो परसोड आमचे फांकय सर्वेस्परा. जुवांच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. म्हज्या ल्हान भुरग्यांनो, तुमी पातांक आदारूंक नसो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां. पूण कोणी पातकांत पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा, तोच नितीवंत जेसू क्रिस्त. तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती बाली. आमची मात्र न्हय बगार आख्ख्या संवसाराची पातकां. जर आमी देवाचे उपादेश पाळटां तर हे वरवीं आमी ताका वळखता म्हणून दृढ सांगयेत. कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हणून सांगून ताचे उपादेश पाळिना जाल्यार तो एक फटकिरो. सताक तो परकी, पूण जो कोण उतराक पाळो दिता ताचे ते देवाचो मोग निजायकी संपूर्णतेक पावला. देवाचे उतार हें. देवाची उडकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सोम्या जेजू पवित्र पुस्तक आमकां विवारून सांग. तूं आमचे लागीं उलयतना आमची काळजां पेटा शिंक. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. साम लोकां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. तवळ एम्मावस्तान आयलेल्या सिसांनी वाटेर घडिल्ल्या संगती विशयांत आनी उणो मारतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांत ताणें ताका सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदगात येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणलो. ते सगळेच घाबरले आनी आपूण एक मेल्लें देखता काय म्हूण चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगी लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमच्या मतीन तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पांय, हांव उंचतो. म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसा तशें मेल्ल्यांक मांस हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विचमीत पावले. सांगता सतमानूंक ते आनीक दुबावताले. देखून जेजू तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांयपणी खावंक आसा? ताणें ताका इंगल्यार भाजिल्ले मास्लेचे कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखार केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, हस्तो संगती तुमचे सांगता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्यो. मोशेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवादाच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयान कितें बरोवन आसा तें सर घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समज सारकें तांचे मोतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेरल्यार ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलाप आसो आनी पातकाच्या बक्षणाचो संदेश जेरुसलेमांत हांव सुरू करून सरपरसांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या पवित्र थळार दैवीक काकुळटो मागोवंक आनी तशेंच देवाक अर्गां पाठोवंक आमी सांगत जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां बोक्सनेची हातेरां जावंक, बोक्सनेक साक्ष दिवंक आमकां उलो दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, जिनी बदलावन करा, देवा तें पाटी सरा
आनी बॉक्सनेची हातेरां तुमी जाया म्हणून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांव पावलो अशें सांगता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी धाडलो आमचें पाताक सोडोवचें पसत आमकां गुलामपणांतलें सोडोवचें पसत एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकत हांव जेजू क्रिस्त पुना जिवन जाल्या उपरांत 11 जाणां शिसांक तो दिश्टेक तो पडटा आनी जिणी बदलवन असो संदेश प्रगट करूंक तो तांकां आपोवणी दिता बॉक्सान एक साक्ष दिवंक तो तांकां आदेश दिता मोगाळ भाव भयणीनो आमी क्रिस्तांव जावन बॉक्सनेची हातेरां जावंक जाय बॉक्सनेक आमी साक्ष दिवंक जाय देव आमचो काकुळदार जावन आसा देव आमची पातकां बक्षयता येदोन म्हणसर केल्या सर पातकांची जर तर आमी दूख धरल्या तर खंडी जावन देवान आमची पातकां बक्षयल्यांत देव बक्षणेचो दातार जावन आसा एक दीस देवान एका आंज बडव्याक आपयलो आनी आंज बडव्याक सांगलें की संवसारांतली अतीव व्हड करणी खंयची म्हणून ताचे विशयांत माहेत जोडोवंक ताणें आंज बडव्याक सांगलें आनी आंज बडवो सर्गार थावन संवसाराक आयलो भुमीक आयलो आनी तो येता आसतना एका गायेल्या मनशाक तो देखता आनी ताका विचारता तुका कितें जालें रक्तचो थेंबो थंयसर वारोण आसा तुका कितें जालें तूं गायेलाय आनी त्या वेळार तो म्हणूंक लागलो हांव एक सैनीक जावन आसा राष्ट्र खातीर हांव झुजलां राष्ट्र पसतूच हांव झुजलां आनी हांव गायेलो त्या देखून हांगासर रगत वारोण आसा आनी तो आंच बडवो आपल्या मनांत चिंतूंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो हो निजायकी एक वर्तो सैनीक राष्ट्रा खातीर राष्ट्र पसून झुजचो एक वर्तो सैनीक जावन आसा म्हणून तो चिंतूंक तो लागलो आनी रक्ताचे 2 थेंबे खाण घेवन तो सर्गराजाक गेलो आनी देवा मुखार सरपडून तो अशें म्हणूंक लागलो देवा हांव रक्ताचे 2 थेंबे खाण घेवन तुज्या पांय तळार हांव आयलां एक सैनीक जावन राष्ट्र पसतूच आपलो जीवच ताणें समर्पण दिला आनी तो गायेलो आनी रगत ताणें वारयलें आनी तेंच रगत रक्ताचे 2 थेंबे हांव हाडून आयलां म्हणून तो म्हणटा आनी त्या वेळार देव ताका म्हणटा शाहबास हाच्या की व्हड करणी आनीक आसा परत तुवें संवसाराक तुवें वचोंक जाय आनी आंज बडवो परत तो संवसाराक तो फाटीं येता आनी एका देवाळा भितर तो रिगता आनी थंयसर तो देखता एक मोर्न आनी त्या मोर्नाक जायतो लोक थंयसर आसलो आनी याजाक मिसाचें बलिदान भेटोवन आसलो आनी मिसाचें बलिदान जाल्ल्या उपरांत एकलो व्यक्ती त्या माणेस्ताच्या विशीं सांगूंक लागलो श्रद्धांजलींत तो एक शेगुनी मनीस जावन आसा देवान ताका वेगीनच मोर्न ताका फावो केलां दुबळ्या धाकटे पसून तो वावुरलो आनी त्या देखून आज हांगासर जायतो लोक आसा तांकांय ताणें बरेंपण केलां आनी हाका बेगीनच मोर्न फावो जालें म्हणून त्या व्यक्तीन श्रद्धांजली सांगलें आनी आंज बडवो चिंतूंक लागलो हें आयकून ओ एक निजायकी एक व्हरतो मनीस हाका देवान बेगीनच मोर्न फावो केलां सादी बळी जिणी जिवन आसलो दुबळ्या धाकट्यांक गत आदार आदार जावन आसलो ह्या व्यक्तीक बेगीनच देवान मोर्न फावो केलां म्हणून पेटे वयर आसलीं 2 फुलां खाण घेवन तो सर्गराजाक तो गेलो आनी देवा मुखार सरपडून अशें म्हणूंक लागलो देवा देवा तुवें एका माणेस्ताक एका बऱ्या मनशाक तुवें बेगीनच तुवें मोर्न तुवें फावो केलां पूण ताणें दुबळ्या धाकट्यां पसत आपलो जीवच ताणें वारोवन ताणें दिलो दुबळ्या धाकट्यांक ताणें मस्त ताणें प्रोत्साह दिला ताणें सहाय केला आनी ताणें केल्ली व्हड करणी नेंगी म्हणून तो देवा कडेन सांगता आनी त्या वेळार देव म्हणटा शाहबास तुका हाच्या की व्हड करणी आनीक आसा म्हणून तो म्हणटा आनी परत आंज बडव्याक तो फाटीं धाडटा संवसाराक तो धाडटा आनी
संवसाराक तो येता, एका देवळा भितर तो रिगता आनी एकलो मनीस थंयसर दुखां गळोन थंयसर रडोन आसलो, देवाची काकूळ तो मागून आसलो, देवाचें बोगसणें तो मागून आसलो, पातकांची दूख धरून थंयसर आसलो. आनी हो आंज बुडो ताचे सशेन वेता आनी विचारता, कितें जालें तुका, कित्याक तूं दुखां गळोन तूं आसाय? आनी त्या वेळार तो म्हणटा, हांव पातकाची दूख धरून आसा, देवाची काकूळट हांव मागोन आसा, देवाचें बोगसणें हांव मागोन आसा म्हणून तो म्हणटा. आनी ताणें गळगळीत दुखां गळयलीं आनी दुखाचे 2 तेंबे आंज बडव्यान खाण घेवन परत तो सर्गाराजाक गेलो आनी देवा मुखार सरपडून अशें म्हणूंक लागलो, देवा देवा तुजे मुखार हांवें 2 दुखांचे तेंबे हांव हाडून आयलां. एकलो मनीस देवाळांत मागोन आसलो, काकूळट मागोन आसलो, देवाचें बोगसणें मागोन आसलो, पातकांची दूख धरून आसलो. ही एक व्हड खरणी नेंगे. आनी त्या वेळार देव अशें म्हणटा, शाहाबास तुका, ही एक अती व्हडली करणी जावन आसा. काकूळट मागचें, बोगसणें मागचें, पातकांची दूख धरची, ही एक व्हडली करणी जावन आसा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, किर्तनगर 50 अशें म्हणटा, तुमी जाणा आसूंक पुरो, काकूळदारा देवा काकूळट म्हजी कर, अपराध म्हजे धुवन तूं काड, नितळ म्हाका कर. एक सोडोनाच्या हातेर सोडोन परगट करूंक म्हाका कुरपा दी म्हणून किर्तनगर बोबाट मारता. देव कालतें काळीज आनी तशेंच दुखेस्त काळीज केदींकच तिरस्कार करिना, तांकां तो स्विकार तो करता. ताच्या गोपांत तो तांकां आरावन तो धरता आनी तांकां तो बोगसणें तो दिता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पोरण्या चलयां तो बोगसणे विशीं जायते कडेन उल्लेख केला. थोडी संगती तुमचे मुखार हांव दवरूंक कशी व्हरतां. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता, देवान हो सोबीत सुंदर संवसार रचलो, फुलां फळांनी ताणें नेटयलो आनी अलंकारात ताणें केलो. आनी ताचेच सारकेच सुरपेस जावन मनशाक रचलो, आदामाक रचलें आनी ताका सांगती जावन आनेका मनशाक रचलें, येवेक रचलें आनी भुमी वैकुंठांत तांकां घालें आनी म्हळें, वाडा आनी सडा पृथ्वी बरा. अशें दीस वेता वता आसतना सैतानाच्या बुलोवण्याक तीं बाली तीं जालीं आनी तांकां बुलयलें आनी देवान आडवर नातलेलें फळ खावंक ताणें आदेश ताणें दिलो. आनी आडवर नातलेलें फळ तांणी केलें आनी पाताक तांणी केलें. देवा तावन पयस तीं गेलीं आनी लिपोवन तीं रावलीं. आनी देव तांची सोदना करून येता आनी देव तांकां विचारता, आदांव आदांव तूं खंय आसाय? आनी त्या वेळार आदांव अशें म्हणटा, हांव तुजें तावन पयस गेलां, हांव लिपोवन रावलां. आनी त्या वेळार देव कितें करता, ताका भुमी वैकुंठ तावन भायर घालता आनी कितें करता, देव तांकां मरणाची शिक्षा दिना, नाश करिना, बगार तांकां शिक्षा दिता आनी तांचे वयर एका रितीची काकूळ तो दाखयता आनी बोगसण्याचें काळीज तो तांकां दाखयता. तशेंच आमी पळयता, कायन आबेलाक जिवेशी मारल्या उपरांत देवान ताका विचारलें, तुजो भाव खंय आसा? आनी त्या वेळार कायन अशी जबाब दिता, हांव भावाचो राखवाले गे. आनी त्या वेळार देव अशें म्हणटा, तुज्या कुडीचो जीव कोणूच काडचो ना आनी तुज्या कुडीचे वयर हांव मोर घालतलो. म्हणून काकुळटीची आनी दाळ तो दाखयता, काकूळ तो दाखयता, बोगसण्याचें काळीज तो दाखयता. तशेंच नोयेच्या काळार कितें जालें, नोयेचें कुटुंब मात्र बचाव जालें आनी त्या काळार लोक गम्मतां मारनासलो, रचणाराकच तांणी विसरलें. आनी त्या वेळार देव आपली अक्लासाचीं उतरां तो उसारता आनी म्हणटा, हांवें कित्याक मनशाक हांवें रचलें आनी कितें करता, एका रितीची शिक्षा तांकां दिता, बुर्तुगोल हाडटा आनी जायतो लोक थंयसर मरता. नोयेचें कुटुंब मात्र बाचा उरता आनी देव असलो निर्धार तो करता, आनी मुखार हांव बुर्तुगोल धाडचो ना म्हणून तो ह्या उतरांनी नोयेक तो सांगता आनी काकूळ तो दाखयता, बोगसण्याचें काळीज तो दाखयता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, खंडीत जावन आमचो देव काकूळदार जावन आसा, बोगसणेचो दातार तो जावन आसा. निर्गमन ग्रंथांत आमी पळयता, सर्वेस्पर देव कोणवळो आनी सदांच तो आमकां बगसूंक तो तयार, हजारां लोकांचे पातकां तो बक्षिता आनी तांकां तो बरीकपण तो दिता.
मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवान इस्रायेलाचो मोग केलो, तांकां राखलें, तांकां सांबाळलें आनी बसयल्या गांवाक तांकां पाटी हाडलें. तरी जाल्यार बागाच्या वास्त्राक तांणी आराधन केलें, निजा देवाक तांणी आराधन करूंक ना. त्या वेळार कितें जाता आमी पळयता. देव रागार पेट्टा आनी म्हणटा, हो एक हट्टी लोक, दारूण काळजोचो लोक म्हणून देव मोइजे कडेन सांगता. आनी कितें जाता आमी पळयता. इस्रायेलचो लोक परत मोइजे कडेन विनंती करता, देवाचें मन बदलूंक तुमी विनंती करा आनी आमचे वयर दया दाखोवंक विनंती करा म्हणून मोइजे कडेन देव सांगता. मोइजे देवा कडेन सांगता आनी देव आपलें मन बदलयता आनी देव तांचे वयर काकूळ दाखयता. तशेंच निनिवे शारांत कितें जालें आमी पळयता. निनिवे शाराचो लोक पातकांत बुडोवन गेल्लो आनी योना प्रवादी मुखांतर देव जिनी बदलावनाचो संदेश प्रगट करूंक ताका उलो दिता आनी जिनी बदलावनाचो संदेश तांकां प्रगट करता. आनी ह्या मुखांतर निनिवे शाराचो सकट लोक हो संदेश आयकून आपली जिनीस बदलयता आनी देवा हांव बक्षाने मागता, देवा हांव काकुळत मागता. तुमी जाणा आसूंक पुरो दावीद राय, तो एक व्हड व्यक्ती तो जावन आसलो इस्रायलांत आनी तो एक खरो गोवळी तो जावन आसलो. ताणें कितें केलें, ताणें पाताक ताणें केलें, उरियाच्या बायले कडेन ताणें पाताक ताणें केलें आनी उरियाक बेब्दो ताणें केलो. आनी कितें जालें आमी पळयता. उरियाक ताणें जिवेशी ताणें मारलें. तरी जाल्यार देवान ताचे वयर काकूळ दाखयली, देवान ताका बक्षिलें, ताची पातकां बक्षिलीं. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, नव्या सोल्ल्याक आयिल्ल्यान तर जेजू क्रिस्तान आपलें मनेरपणाचें काम प्रारंभ करता आसतना ताणें म्हणलें, पातकीचें न्ही बदलां, सर्गींचें राज लागीं पावलां. ताणें सर्वांक बक्षिलें, काकूळ ताणें दाखयली, पिडेस्तांचे वयर काकूळ ताणें दाखयली आनी धाळ्याची दिश्ट तांचे वयर ताणें घाली. आमी पळयता माथेव सुंका काट्यार बसून सूंक वासूल करता आसलो आनी ताचें अस्कत पळोवन जेजू अशें म्हणटा, ताका आपोवणी दिता, ये माथेवा म्हजो पाटलाव कर. आपले जेजूचो पाटलाव तो करता आनी आपलें सगळेंच जिवीत तो बदलयता. आनी त्या वेळार जेजू इतलेंच म्हणटा, हांव ह्या संवसाराक आयलां भाग्यवंतांक न्ही, बगार पातकी मनशां बसत. म्हाका जाय दया बलिदान न्ही, पिडेस्तांक वैजाची गरज आसा पूण बऱ्या मनशांक न्ही म्हणून जेजू म्हणटा. तशेंच आमी पळयता जाकेव तो लुटकार जावन आसलो, एक कुणीगार तो जावन आसलो. जायत्या लोकांक ताणें लुकसाण ताणें केलें आनी मोठो जाल्ल्यान तो रुमडीच्या रुखार तो सोडलो. जेजूक पळोवंक जेजू शिकोवन दिवन आसता आसतना ताणें काकुळतेची दिश्ट ताचेर लायली. जाकेवा बेगीन सकलातून देव आनी जाके बेगीनच रुमडीच्या रुखार तांव सकला देवलो आनी जेजूक सरपडोन अशें म्हणालो, जर तर हांवें कोणायकी लुकसाण केला तर तांकां 4 वांट्यांनी हांव फाटीं दितलो. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा, आयच्या दिसा ह्या घराक बाच्यावे आयल्या, आयच्या दिसा ह्या घराक साल्वासांव आयला म्हणून जेजून म्हळें. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार, काकुळतीचो देव तो जावन आसा, आमचे वयर दया तो दाखयता. त्या देखून तो आमकां आपोवणी दिता, ह्या कश्टतेल्यान वचून वयतलें म्हजेशी हांव तुमकां विशय दितलो, हांव जावन आसा बळ्या आनी खालत्या काळजाचो, म्हजें लागचें तुमी शिका. खंडी जावन मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू आज आमकां आपोवणी दिता आनी आमची पातकां तो बक्षिता आनी आमकां तो समाधान दिवन तो आसा. ह्या युकरिस्त मरिपात आमकां तो सोडवण दिवन आसा, आमकां तो घटाय दिवन तो आसा. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें, जेजू क्रिस्त 11 जाणां शिसांक तो दिश्टीक तो पडटा आनी म्हणटा, शांती तुमचे सवें आसो, शांती तुमचे सवें आसो. कोणाची पातकां बक्षतात ती बक्षतलीं, जांची पातकां बक्षनात तांची बक्षोवची नात म्हणून जेजू ह्या उतरां मारिपा तांकां बुजोवन तो दिता. कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय अशांती आसली आनी अशांतीची मोडां तांच्या मोणाक वेडो घाल्लो. अशांतीचें वातावरण तांच्या मतींत आसलें, बियाण तरतरून जुदेवांच्या बियान तरतरून म्हणलें बरें दारां दांपून ते आसले. आनी त्या वेळार जेजू तांकां शांतीचें बेसांव दिता, बक्षानेचें बेसांव तांकां दिता आनी शांतीचें आशिर्वाद दिता आनी बक्षाने साक जावन जिये म्हणून जेजू तांकां आदेश दिता.
मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी बॉक्सनीची हातेरां जायचे तर आमी कितें करूंक जाय तीं संगत्यो आमी उडास दवरया. पयले सुवातेर आमचें तें संतोश आसूंक जाय, आमचें तें उल्हास आसूंक जाय. जर तर आमचें तें संतोश आसा तर उल्हास आसा तर आमी बॉक्सनीची मनशां जावंक आमी शकता. दुसरें जावन आमी उजवाडाची मनशां आमी जावंक जाय. तेंच आमी आयच्या किर्तनांत आमी आयकलें, तुज्या मुखा मुळोचो प्रकाश आमचेर पडोवन दी, तुज्या मुखा मुळोचो उजवाड आमचेर फांको दी म्हणून आमी किर्तनांत आमी आयकलें. तेंच आमचें मागणें जावंक जाय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी उजवाडाच्या वाटेन आमी जियोंक जाय, जेजूच्या उजवाडान आमी चलोंक जाय. जर तर जेजूच्या उजवाडान आमी चलता तर आमी बॉक्सनीच्या हातेर आमी जावंक आमी पावता. आनी अकरेचें जावन आमी ह्या युक्रिस्ताच्या बलिदानांत सक्रीय रितीन पात्र घेवंक आमी हांगासर आमी जमल्या. देवाक अर्गां पाठोवंक आमी सांगता आमी जमल्या. एवकरिस्त जावन आसा, एक राजी संदनाचो संस्कार जावन आसा, एक बॉक्सनीचो संस्कार जावन आसा. एवकरिस्त थावन जेजू आमकां काकूळ तो दिता, आमकां बॉक्सनी तो दिता, आमचे वयर तो काकूळ तो दाखयता, आमचे वयर दिश्ट मोगाचे दिश्ट तो घालता. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, एवकरिस्तचो आमी मोग करया, बॉक्सनीची हातेरां जावंक आनी तशेंच काकुळतीची मनशां जावंक जाय असली कृपा ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. सतमंता देवाक सरपदरा बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, जो पवित्र आत्म्यान गर्भे समलो, आमकां मरिता जन्मलो, पांच कसले ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जीवन जालो, सर्गास चडलो, सरपदरा देव बापाच्या उजव्या बसला, तें तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक तो येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षणे कुडीचें जीवन पावन ससनाचें दिवीत. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप बाबार्थान मागल्यार आमची मागणी तो आयकता. त्या देखून आमची सर मागणी देवा समोर आमी उबारया. बापा, पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तांकां दिल्लीं देणी आनी तालंतां वापरून देवाच्या राजा खातीर खळ नासतना वावरूंक, तशेंच तांचे तबले परजेक मोगान आनी शांतीन सांबाळूंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या सर्व राजकीय फुडाऱ्यांनी स्वंत फायदो सांडून तांकां दिल्लें मुखेलपणाचें देणें वापरून एक बरी अभिवृद्धीची समाज आनी समुदाय रुपीत करूंक आधार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. काम नासतना फुडाराची चिंतना करच्या सर्व युवा जाणांक तूं राख आनी सांबाळ. तांचे थंय आशिल्ली सकत आनी देणी बरो वावर करूंक अवकाश मेळोंक आनी मौल्य भरीत शांतीचो समुदाय बांदून हाडूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. उतर प्रायेक पावुल्ल्या सर्वांनी, तशेंच विविध थरांच्या पिडेनी कश्टांच्या भावा भयणींनी तांचे जिणयेंत निराशी जाय नासतना सोंसणिकायेन तांचे कश्ट सोसूंक तांकां आधार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी शांती स्पिरितान संबंद बांदून हाडूंक आनी एकामेकाच्या गरजांनी पावोवन सेवेच्या मनोभावान वावर करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. मौनपणी आमचे सर गरजो देवा समोर आमी उबारया. आमी उसारलेली सर मागणी तुज्या पांयां तळ्यार आमी समर्पिता. बॉक्सनेची हातेरां जावंक, शांती समुदाय बांदून हाडूंक आमकां जाय आसली कृपा तूं दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. देव आयल्या काणिको तुझ्या पायांतळा मानून कयेम घेतो. बापा, आमच्या मोगळा सर्वेस पोरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पित हांव तुका. उडो हो गो
वासो मनशा वावरान केलो प्रितू मेतो दिलो तो मुंडो आमकां जिविताचो देव आयलां काणिको तुझ्या पायांत मानून गयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगळा सर्वेस पोरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पित हांव तुका वायन खोदाकांचो मनशा वावरान केलो दाखवलीन दिलो गुरतो मोगाचो आत्मीकतान बागोसो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मयनी आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या आदाराक सरस्वत मानून घेव. बापा स देण्यांच्या दाताराव तुवें कुशल केली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओपोवन दिता आनी जशें येदो व्हड संतोष भोगोव संवसारांत तुवें तिका फावो केलें तशेंच सर्गीचो तो उसार आवरतो अपारमी संतोष आपणाक फावो कर म्हूण ती मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक पागो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळा तुजे महिमेची किती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजन आमी करची कित्याक जेजू जाला आमची पासकांची बली आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदा बली जावन मारलेलो आनी की तो मरणा पूण ससनाक आसा जिवो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादा उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचे सदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गाने संसार भला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय जय ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समियाची जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरोवन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पवचे.
तेच बरी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्या दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगदसा करात. Power so good pergatuya. Jesu melo, Jesu जीवन साला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वसतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पयस सभेचो उगडास काडे. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पेद्रू पावल आमच्या गोळी बापा, सगळे आजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्चुनपण सोबर व सुदरण मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकोळट कर. तांकां आनी जगती मेल्ल्या समेस्त तांच्या भरसळीत मुखार मळपळ्यांक फावो कर. हांगा सोंपलेल्या आम्हा सर्वांची दया कर म्हूण मागता. आमखार मरे देवाचे मे संगती भगवान जुसे मरे सोपोती भगवान धर्मदूता आनी सर्व खाळी ताका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताची महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन दीर्घेवन मनोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बागणेमचे सडवंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशणांत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदा काकुळटी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पळोवन तुजे पवित्र सभेच्या बावळतेचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतनी राज जोड चलयताय ससनाच्या ससना. समेची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. माया मगसो गुस्सावन एकामेका शांती पाठोवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपेल्यान ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटा तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मीक काण जाता स्वस्तीक जिवीत म्हाका लाबूं कुर्सार जीवर पिलो आत्मान सोसून जीवन अर्पून तुकाच भेटोवन दिलो तुजे कुशेक त्याग पेलो बापा कुशेक काळ जालो तुजे कुशेक त्याग केलो बापा कुशेक काळ जालो जेसू मोगाळ जेसू दयाळ मोचे थंय येवका शेताय स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटा तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मीक काण जाता तुजे परी हांवें जियेव म्हाका उलो दिता काळजान म्हज्या जोरून बिडार तुजे ताबेन घेता तुज्या येण्यान जोडून घेता निरंतर शांत समाधान तुज्या येण्यान जोडून घेता निरंतर शांत समाधान जेसू मोगाळ जेसू दयाळ मोचे थंय येवका शेता भोव मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल पास्कांच्या संभ्रमान तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भर लाय तर पुना जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान आमकां दिसान दीस पोसून अविनाशी पुना जिवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर आमकां महिमेवंत कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सरपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन ओसोनिया क्रिस्तच्या शांतीन मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सर्गींच्या मोगाळ बापा हो दीस तुवें फावो केल्या खातीर आमी तुका दिनवासता तुज्या पुताच्या मासा रक्तान तुवें आमकां पोसलाय आनी आमचे समोर आसा हांगासर उंडो कोणें हो उंडो तयार केला तांकां तुज्या आशिर्वादांनी तूं बर तांकां तुज्या बेसांवांनी तूं बर आनी कितलेशे जण खाण नासतना वळवळटात ताणेवन आसात तांचे वरी तुजी दयाळेची दिश्ट तूं घाल बिरमोतीची दिश्ट तूं घाल आज आमी हो सेवकेचो उंडो आमच्या जिविताक घटाय मेळोवन दी संतोष लाभोवन दी म्हणून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. शेगुणाचे वाटेन
सोम्या म्हाका सरलय करपे देण्यान तुज्या आत्मा मोसो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीस हे मोगान तुज्या पेट कश्टांत हांव आसतना सामोजो आदार मोयन मोजें करतना दयेन म्हाका तूं राव सतावार चलतना मोजे संगी राव अनवारान पडतना सांबाळ म्हाका तूं शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सरय करपे देण्यान तुज्या आत्मा मोसो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीस हे मोगान तुज्या पेट मोगान पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां पगेंक सचिव कवी निवरण आमचे दबामचे स्पंदनते बाबाचे आणि पिताचे आणि भुईदक निश्चिनवे